कष्ट केल्यारच फळ मेळटा हो म्हण आमी आमगेल्या वयवडिलां कडच्यान आयकत येयलात. पण कष्ट केल्यार कसलें फळ मेळटा ते ज्या ज्या कश्टाचेर अवलंबून उरता. आनी हो म्हण खरें करून दाखोवचें कार्य कारवारच्या एक रिटायर्ड मुख्याध्यापकान केला. हय, कारवार तालुकाच्या अस्नोटी ग्रामाचे मूळ वासी अरुण साळुंके हेमी शिक्षण वृत्तीच्या निवृत्त जाल्ले नंतर आपल्या गांवांत येवन शेती क्षेत्रात विविध प्रयोग करून उत्पन्न करून दाखयला. गोवा राज्यात शिक्षण विभागात सेवा केल्ले अरुण साळुंके हांकां 2013 सालांत राष्ट्रपती पुरस्कार दिवन सत्कार केल्लो. तशेंच 2016 सालांत हेमी सेवा निवृत्त जावन गांवांत येयले आनी समाज सेवा करचे बरोबर आपल्या शेती जमनीत कोबू तशेंच हांगा कोणी बी पिकेन जाले तसले मसुरी दाळ अशे अलग अलग पीक काडले. आनी आतां तेमी केळी झाड लायलात आनी ती केळी झाडाक घडाय येवन मनसमाधान उत्पन्न येयला. तेतूंत लाभ बी जास्ती आसा. जाल्यार कश्ट करनासतना प्रयत्न करनासतना कशें जातलें? ताका लागून सगळ्यान प्रयत्न करूंक जाय, कश्ट करूंक जाय आनी आपली आर्थीक परिस्थिती बरी करूंक जाय अशें म्हणटात अरुण साळुंके. हांव अरुण साळुंके, रिटायर्ड हेडमास्टर. 2013 सालाक म्हाका राष्ट्रपती पुरस्कार मेळ्ळो आनी ताजे नंतर 2016 फेब्रुवारीक हांव रिटायर्ड जावन घेवन ह्या अस्नोटी म्हगेल्या मूळ गांवांत येयलो. आनी ताजे नंतर हांवें हळू हळू एग्रीकल्चराचेर भर दिवया म्हणून घेवन एक एकच प्रकार करून पळोवंक सुरू केले. आनी आतां सद्याच्या हातूंत भितर हांवें म्हगेल्या हातूंतूच म्हगेल्याच कंपाउंडा म्हळ्यार म्हगेल्याच घरा बाजून जे हें आसा शेती तातूंत भितर सुपारी घातलात आनीक केळी घातलात. केळीची उत्पन्न म्हाका दिसता एक 3-4 म्हयन्या भितर केळी घड येयले आनीक बरे मोठ्या प्रमाणांत लागू लागले. म्हागे सांगू हांव इच्छीत अशें कितें की प्रत्येकान जर अशी जर एग्रीकल्चराचेर शेतकी धंद्याचेर हेजेचेर जर लक्ष दिलें जर जायत, प्रत्येक मनशान जर एक 4-4च केळी घड काडली जरी जायत तर आमी एक समृद्ध सो शेतकी प्रधान असो गांव करूं शकतात आनी ह्या गांवांत आमी आनंदान रावूं शकतात. शेती क्षेत्रात जर तर आसक्त जावत आनी प्रयत्न करत हेतूंत आशिल्ली समाधान, मनसमाधान आनी खंय बी मेळना. पण पयलीं थोडे कश्ट करचे पडटा, नंतर फळ मेळटा. युवा पिळेन जावं निवृत्तान जावं आपल्याक मेळच्या खाली वेळाचेर शेती क्षेत्रात थोडो वेळ दिवंक जाय आनी लाभ तशेंच आनंद मेळोवंक जाय असो संदेश अरुण साळुंके सर हेमी दिलात. कितें केळी लायले, माकड खातले आनी कितें करतले, कोण हिंगा राखतलो माकडां काय म्हण. आतां तुमी पळयलें आसतलें मागीर केळीकच केळी फेणे पिकील आसात तरी अजून पर्यंत कोण माकड घातले ना काय ना. ते एक म्हत्वाचें म्हळ्यार ताकाय बी थोडे कश्ट करूं जाय, राखूं जाय, काही साधन सुविधा करूं जाय, जाळ बीळ बांदचे, जागोजागी खंय तरी डबी बी बांदून घेवन ताजो आवाज करत रावचो. हें सगळें जर केलें जर जायत तर कसलोय माकडां पासून त्रास जायना. आतां म्हागेल्या मुखाल्ल्यान सुद्दां म्हागे गार्डन आसा, गार्डनांत कांय ना म्हळ्यार दिसा हजारो दशणीची फुलां फुलतात. लोक म्हणटात देवा घालूं फूल ना, पण आमचे कडेन हजारान फुलां दिसान दिसा फुलतात. पण लोकांक हांव एक सांगूं इच्छिता की गांवांत तुमी हें रावन घेवन अशी जर प्रगती सुरू केली जर जायत, थोडे थोडे इल्लेंच जरी केलें जरी जायत, तितलेंच एक कडेन रास घातलो जाल्यार बऱ्या प्रमाणांत आमी एक शेतकी करतात जावं ताजो आनंद लुटूं शकतात. प्लस म्हणल्यार कितें तर हेल्थ बरें उरता, कसलेंच रोगराई हें कांय जायना. आनी ह्या हातूंत जर ग्रीनरी जेन्ना एकदां तूं पडलो की तें पळोवन घेवन जें समाधान मेळटा, जें सूख मेळटा, हें पयशे दिवन घेवन सुद्दां विकत हाडूं गेले जाल्यार मेळना. लोक म्हणटा कितें आमी सिंगापूर वयतात, बँकॉक वयतात, युरोप टुरा वयतात, थंय वचून घेवन फक्त कितें करतात, नजरेन पळयतात, दोळ्या भितर एक 8 दिसां साठी घान दवरतात आनी येतात. पण तातूंतलें तें सूख 8 दिसां साठीच उरता. पण तोच पयसो हांव हांगा डायवर्ट करता, तेच पयशे हांगा घालता एग्रीकल्चराक आनी एक मनसमाधान म्हण